Then we are 810, page number 5, 810. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू तुमकां आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटयता सोपून गेल्ल्या एंटनी मिनेझीस आनी जोझेफिना बार्बोजा हांच्या आत्मे पासत आनी दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या लिओपोल्दिना आनी जोझफ बोकारो हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. वाल्दानो दा क्रूज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी सावराय सुंदरराज आनी फामील आल्त दाबोली आग्नेलो ब्रागांजा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक देवा लागीं मागुया. भावभयणीनो आयज म्हयन्याचो निमाणो दीस तशेंच आयज आमचे पास्टल इयराचो निमाणो दीस फाल्यां तावन नवें गवळीक वर्स सुरू जाता. देवाक आमी आर्गां दिवया अख्ख्या ह्या वर्सा पासत आनी खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया आमच्या फादर पिटरा पासत आयज ऑफिशियली निमाणें मीस आयज आमचे फिरगोचेन तो भेटयता पातकूर कसो ताणें केल्ल्या सगळ्या वावरा पासत ताणें केल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत आमचे पासत ह्या सगळ्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताच्या फुडल्या मुणयारपणाचेर जंय तो वेता थंय ताचें मुणयारपण बरे भाशेन जावंक ताच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद पडूंक आनी हेर सगळें जें बरें काम तो करता ताचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक ताचेय पासत आयज आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाड बाबा भयणो आज पवित्र सभा बागयोंत आंकवार मारयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब समोरमता द विजिटेशन. मारयेन जेन्ना तिका गाब्रियल दुता वरवीं कळलें की आपली मावशी भयण गर्भेस्त आसा दावीन आपूण आपल्याक विसरून आपल्या पेल्याचो मोग करूंक ती गेली. आमच्या जिवितान आज किरीक भाशेन आमी दर दिसाक आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना होच पेल्याचो मोग आमी करूंक आमकां खोतखोतीत करपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण देवाचे काकलुतीक उलो मारून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर तूं
Patkyang kapung kailai, ahapung kailai, Krista kaklut ko. आमची खातीर विनोती कोरच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत को सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक मोहिमा देवा उन स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सुर पदवीदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापास वाकंठा मोहिमा देवा उन स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूत काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा उन स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवा उन स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी प्रार्थुया सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन आंकवार मारिया आपली मावशी भयणीक एलिझाबेथीक तुटान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्र आत्म्याचे चोल भोणीन आमी पेल्याच्या गोरसांक पावू आनी मारिये बरोबर सदां तुजी मोहिमा वाखाणू हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासना आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव इस्रायला कुशालकायेन जय जय कर जेरुजाल्याचे दुवे आनंद भरीत जा सगळ्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड तुजेर फॉर्मोण पडलोलें तें सर्वेस्परान पयस केलें तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं सियोना
भिवूं नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा, पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी कोत्तलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर. देवाचे वळणकार. आमचो जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. परतून म्हणया, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणणार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. उद्गार. तुवें सोत मानले देखून बागी तूं, आंकवार मारये. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसता एका शारान दौडबोडान गेली. आनी जकारेसाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोर येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका तूं सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपल्या ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता.
कालत्या मनशांक उंच उबारता, भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नितेकाळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तो महानी. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन जुबली ऑफ मेरियन स्पिरिच्युअलिटी आख्खी पवित्र सभा आज हो दीस समोरमता आनी आमी मारयेची पाटलावदारां देखून आज आमची फिरगोस ही जुबली ऑफ मेरियन स्पिरिच्युअल भुक्ती मारयेची आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक आमी करता तेन्ना हो उत्सव आज आमी समोरमता. हाचे दिसाक आमी मारयेची भेट एलिझाबेथीक ही परब समोरमता आसतना मारिया किरीत भाशेन आपल्या जिवितान जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान तिका सांगलें, जी वांसती म्हणटाली ती तुजी मावशी भयण आतां गर्भेस्त आसा, आपूण देवाचें येदें व्हडलें देणें आपल्याक मेळ्ळां, आपुणूय गर्भेस्त आसा, आपूण देवाच्या पुताची आवय जावची आसा हें विसरोन धडवणान म्हणजे धावी ती आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. आनी तिच्या घरा भितर सोदची ना आदी जेन्ना ती एलिझाबेथीक भेट तिणें केली तेन्ना एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. म्हणजे पवित्र आत्म्यान हो बाळूक भरलो. देवाचें दर्शन ताका फावो जालें, कित्याक मारिया स्वता आपूण गर्भेस्त आसली आनी पवित्र आत्म्याची कृपा ह्याच जेसून जुआं बातिस्ताक आपल्या आवयच्या कुसव्यांतान फावो केली. देवाची व्हड विस्मितां आज आमी नियाळटा आनी देवाची विस्मितां नियाळटा आसतना मारयेन पयले सुवातेर खालतिकायेन देवाचें उतर मानून घेतलें आनी आमकां सुरवंडार फावो केलो. दुसरे सुवातेर एलिझाबेथीन भावार्थान देवाचेर विस्वास दवरलो, देवान तिका भुरग्याचें देणें फावो केलें. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आपली गरज विसरून मारिया किरीत एलिझाबेथीक आपले मावशी भयणीक भेट करूंक धडवडान गेली. आज आमकां आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटा आसतना ही तिनूय वस्तू गरजेच्यो. पयले सुवातेर देवाची खुशी आमच्या जिवितान मानून घेवं. जायते फावटी अवघडां येता, संकोश्ट येता, खुशालकाय येता, बरेपण येता, त्रास येतात, आमकां जायत्यो अडचण्यो जिवितान मेळटात. तेन्ना आमी निराशी जावंक फावना. देवाची येवजण म्हज्या जिवितान कितें आसा, देव म्हज्या जिवितान कितें करूंक सोदता, येवजण हांवें पयले सुवातेर मानून घेवंक, ती स्विकारूंक आनी देवाची येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक हांव सदांच तयार आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर वांसती म्हणटाली ती बायल देवाचेर भावार्थान पातयेता. देव तिका किरीत एक भुरग्याचें देणें फावो करता आनी आपले कुरपेन तिका भरता. मारिया जेन्ना एलिझाबेथीक भेट करता, तिच्या कुसव्यांत आसल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तो भरता. जिवितान आमी देवाची येवजणेक जेन्ना मान दिता, देवाची येवजण करूंक वावुरता, आमच्या जिवितान जेन्ना वायट आसा तें पयसायता, तेन्ना देव आमकां उदीक कुरपेन भरता. ही कृपा आमच्या जिविताची नवसोदणी करूंक पावता. आमच्या जिवितान आसलेलें असोकपण, जावं तें पोजोडपण, जावं तें पातक, जावं तें हेर वायट चिंतना पयस करता जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिविताचें समर्पण करता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, जेन्ना मारिया थंयसर आसली तेन्ना एलिझाबेथीन किरीत सेवा आपल्या मावशी भयणीची घेतली. मारयेन व्हडा खुशालकायेन आपले मावशी भयणीची सेवा केली. 3 म्हयने तिचे सोशीत ती लावली आनी उपरांत परत आपल्या घरा परतली. देव आज तुका आनी म्हाका उलो मारता. जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना आमी दुसऱ्यांची आनी हेरां आमच्या बाबा भयणीची मजत आमी मागता, पूण दुसरो जेन्ना मजत आमची मागता, उदार मनान ती मजत आमी दिवं. दुसरो जेन्ना गरजेक पडटा ताची गरज आमी जाणा जावं. दुसरो रस्त्याचे देगेर आसा, भुकेल्लो आसा, म्हज्या बऱ्या उतराक बरी कोरणीक
तांकां आमी पावूंक आमकां देव आजुलो मारता. तर हीच मारयेची भेट आमच्या जिवितांत दर एक बरी दोयड करून आमी करूंक देवाची खुशी मानून घेवंक आनी आमचो बावाट वाडूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवं. Then we are C6, page number 30. C6. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव बापा भाग्यवंतांक वार मारीन आपल्या मावशी भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानूं तुका आमची बेटोवणी आनी आमच्या सोडवणीच्या बलिदानान ओपलोल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो कोरण्यो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारचां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ले निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटाव. तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सोर्वेस्पो तूं. सोर्गानी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. ओ सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. ओ सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची कास तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरे आमच्या बिस्प साहेबाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सगुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय चलयल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दोनबुतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाचेर बाबाट धरूंक देवाची येव जोड मानून घेवंक पेल्याची सेवा करूंक आयचो सेवादूर आमकां उलो करता तेन्ना हे आमच्या जिवितांत करूंक जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन आमकां बोड दिता. खतखत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज समकय जी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो गिरास समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ता जेण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतावन तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे कुशे परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासनांच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू सेवा करूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंनी हांव सगळ्या वस्तूंनी हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. सगल्यो संस्था म्हाका सदैव म्हूण पाचारतल्यो, कित्याक सर्व शक्तिवंतान म्हजे खातीर व्हडतीं कर्तृत्वां केल्यान पवित्र ताचें नांव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आंकवार मारीच्या कुसव्यांत आसलोल्या तुज्या पुताक ओळखून जुवांव संतोसलो. आतां आमी सेवलोल्या संस्कारान त्याच तुज्या पुताक ओळखून आमचीं काळजां संतोश बरी जाल्या. हे तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाची सर्व कर्तृत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूचे आनी आमचे माये बरोबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा भयणीनो, होच सुयेक घेवन सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे खातीर तुमी मागले, म्हाका तुमचो सुयेक मेळ्ळो. जायतो काळ आमी तुमचे सर बरोबर हांगा हे फिरगोजीन बावुल्ल्यान तेन्ना म्हजे दिनवास फादर बॉलमॅक्स आमच्या पादवीकाराक किरीत भाशेन तुमी ताचो आसरो, तुमी ताचो तेंको आनी तुमी ताचो हुस्को बरे भाशेन ताका सांबाळचो आनी बरे भाशेन तुमी सहकार दिवचो म्हूण आमी आस बाळगितना सगळें जो वावर आमी केला
तो पवित्र सभेच्या बऱ्या मना खातीर आमी केला. ही पवित्र सभा आमकां सदांच आमच्या उदारपणान आनी आमच्या वावरा उद्देशी जायत्यो वस्तू दुसऱ्यांक करूंक आमकां सोयीक दिता. तेन्ना आमी किरीत दिनवास आमच्या बिस्प साहेबाक तशेंच हेर सगल्यांक तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खातीर तुमी मागलें, आमचे खातीर जायते फावटी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हाडून तुमी दिल्यो, भोव करून त्यो खावपाच्यो वस्तू. देव बरें करूं. आमी किरीत भाशेन हांव आज 2 वरांचेर हांगातान मडगांव येतलो. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 260 T29. त्रयोदशी आजतान 13 सुरू जाता. 5:30 वरांचेर मीस आमचे फोंडवे आनीक 5:30 वरांचेर सांत आंतोनीचो तेस आनी 6 वरांचेर मीस तामसोड्यार. देव बरें करूं. सांत आंतोनी भोक्ता फिरग्यांच Somos